हांवें चिंतूंक ना केन्ना आमकां गोंयांक असले दीस येतले म्हणून. बिकॉज गोवा इज कन्सिडर्ड टू बी व्हेरी सेक्युलर. आमी हिंदू क्रिस्तांव सगळे बरोबर भोंवता. हें पळय बील येता, इट लुक्स लायक इट कॅनॉट बी सेक्युलर आनी इट इज एगेन्स्ट द मायनॉरिटीज. हांव आयजूच वाचतालो पेपराचेर पळय हे सगळे कंडिशन आनी हें घातल्या तेंच्यांनी 10 years jail, 50,000 fine, compensation of up to 5 lakh to victims of this. Now, what the government considers as conversion, आता पळय तेतूंच ते पेस्टर डॉमिनिक म्हणून शोले आसलो, तो आपणाचे रिलिजियस एक्टिविटी हें करताले, तेका तेजेर कितल्योच केसी घाल्ल्यो तेंच्यांनी. फायनली द हायकोर्ट हॅज एब्झॉल्व हिम ऑफ ऑल द क्रायम. वॉट द गव्हर्मेंट वॉज सेईंग. आतां गव्हर्मेंट तेच करतले, कोणें पाद्रींक दवरतले. ना वॉट डू यू कन्सिडर दीस इंड्युसमेंट. तुमी व्हडल्या गोंयच्या फेस्ताक येता, तुमी हिंदूज येता, ती बसता, ती जेवंक वयता, इज दॅट ऑल्सो इंड्युसमेंट. कसल्या एका तुमी तो घालतले, केस घालतले. आनी आतां पळय इतलें जालां. बॉम्बे पळय कितें करता ते. बॉम्बे पेस्टर्स आर टेकिंग सिग्नेचर्स टू द रिगोज. आतां माहीम चर्चान हिंदू येता, कॅथलीक येता, सगळे येता. आतां कोण येता तितल्यांचे सायनीक येता पेस्टर पाद्री. कित्याक भिरांतीन, कित्याक तुमी गोवोरमेंट म्हणटाले ना, तुमी ताका लोकांक कशें तुमचे इगोजेन घेता, हिंदूंक कशें भितर घेता. हिंदू भितर येयल्यारूच हिंदू आमचे भाव आहा पळय ते कॅथलिकाच्या धर्माक मानता, थोडे ते आमच्या देवाक मानता. देव तो एकूच न्हू. पूण हे पळय पॉलिटिशन आहा, गव्हर्मेंट पळय आहा, हो RSS गव्हर्मेंट पळय आहा, दॅट इज ट्रायन टू टार्गेट द मायनॉरिटीज. आनी हांव सरप्रायज, मायनॉरिटी मिनिस्टर्स आहा कॅबिनेटान, मायनॉरिटी MLAs आहा BJP गव्हर्मेंटान, एकलो जाप काडिना. हांव नको, आमचे ऑपोजिशन MLAs आहा तेणीन जाप काडला जाल्यार आय होप दॅट एसेंब्लीन जरी उलोवचें म्हणून. पूण दीस बील इज व्हेरी व्हेरी बॅड फॉर गोवा. एटलिस्ट आमचे पळय कितें गोंयकारपण म्हणून पळय आसलें, गोंयकारांक पळय लोक मानताले ते सेक्युलर म्हणून. दीस हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें हे दीस आमचेर येतले म्हणून. आनी इट इज अ मिस्टेक ऑफ ऑल दोज पीपल हू ब्रॉट BJP टू पावर इन गोवा. हे आमकां भोगचें पडलां आयज. आनी हेचे फुडें तुमी BJP काडीत, हेचेवन फास्ट हे येतले कायदे येतले. कॅन यू इमॅजीन. तुमी कितें हेकाय जाल्यार म्हणटाले तुमी कन्वर्शन करता. कसल्या हेका तुमी रोजार करूंक गेले. हिंदू येतात, आमी वयता थोडे हिंदूच्या घरांत, फाल्यां आमी कोणें सांगूं वयतले लोकांगेर. सो आर यू गोइंग टू दीस. बट इट इज इफेक्टींग ओन्ली द मायनॉरिटीज, मुसलमानांक कॅथलिकांक. सो एंड वीथ दीस इज गोइंग टू क्रिएट अ डिवायड बिटवीन द कम्युनिटीज. आमचे पळय गोंयकारपण भावपण आसलें, that will be damaged because of this type of bill. So it is very bad. I hope in the assembly they discuss this properly आणि हे bill हे करपाचें, काडपाचें. It should not be allowed to be passed in the assembly if they bring it in the assembly.